नमस्कार, येवकार तुमकां हब एनकाउंटर कार्यावळीन हालीं जाल्ल्या राजकीय घडामोडीन आमी पळयलें की कळंगूटचे आमदार मायकल लोबो हे काँग्रेस सोडून भाजपान गेले आनी तेच वेळार एका मनशा कडेन परत सगळ्यांचें लक्ष लागून आसा तें म्हणजे जोसेफ सिक्वेरा हांणी भाजपाचेर मायकल लोबोच्या विरुद्ध इलेक्शन लडयल्लें आनी ते पडले खरें, पूण भाजपाचे एक लिडर म्हणून ते कॉन्स्टिट्युएन्सीन वावुरताले आनी सगळे जाणा मायकल लोबो आनी जोसेफ सिक्वेरा हांचे बरें खास पटना. सद्या तांचें रिएक्शन कितें हें जाणून घेवपा खातीर आमी मेळपाक येल्ले. जोसेफ बाब, देव बरें करूं. थँक्यू. तुजे हांव आनी प्रश्न कांयच विचारिना. यू टेल मी युअर फर्स्ट इमिडिएट रिएक्शन. फर्स्ट इमिजिएट रिएक्शन म्हणजे तो पार्टीन येयला. वी हॅव नो इश्यूज. द पार्टी हॅज टेकन हिम. वी वर नॉट अवेअर दॅट ही वॉज कमिंग इन द पार्टी. यू हॅव नो इश्यूज. आमकां इश्यूज ना, कित्याक आमकां तो पार्टीन येतूच मागीर एका एमिसरीक धाडलो तेणेंनी की ताका तेणेंनी घेतला म्हणून. आमी म्हटलें आमचें कितें प्रॉब्लम आहा, पार्टीन घेतला जाल्यार आमच्यान कांय करूंक जाय. सो मायकल इज युअर लीडर नाव. आय डोंट नो हू इज माय लीडर. नो, यू हॅव टू आय डिसाइड. से दॅट आय एम माय लीडर. Michael is BJP MLA from your constituency. Maybe. And you are BJP worker. No. You only made a statement and I'm just a worker of BJP. Yeah, right now I'm a worker of the BJP. Right? I don't believe that he is my leader. Why should I? Let the party tell me. Party has not told me. So you don't believe that he is your leader? No. But you are a BJP worker. I am a BJP worker. And you are not hurt. No. Why should I hurt? I should be hurt. आता जर तर पार्टीन आमकां सांगलां तेका घेतला म्हणून, जाल्यार आमच्यान आनी कांय म्हणूंक जायना न्हू पार्टयेक. What is this reaction? तूं रागार आसाय म्हणून कळना, ओके आसाय म्हणून कळना. नो रिएक्शन. नो रिएक्शन एट ऑल. बट यू वील वर्क टुगेदर. आतां कशें जालें, एक भाजपा म्हणटकर तुमकां एका कॉन्स्टिट्युएन्सीन काम करचें पडलें. करेक्ट. सो मायकला बरोबर काम करपाक तूं रेडी आसा. सी, I will directly put my demands to the chief minister. कितें आहा जाल्यार आमचे डिमांड्स कितें आहा जाल्यार हांव डॉक्टर प्रमोदाक सांगतलो. डिमांड्स वेगळे जाले. डिमांड्स एज अ सरपंच. एवरीवन सॉरी टू से सॉरी आय फॉगॉट टू इंट्रोड्यूस की ही इज ऑल्सो सरपंच ऑफ कलंगूट पंचायत. आमी तुका चड करून BJP लिडर म्हणून सद्या हें करता. सो डिमांड एक वेगळी गजाल. पुणून ऑर्गनायझेशन म्हूण आसता. ऑर्गनायझेशन आमकां शिकयलेलें आसा. तेन्ना आमकां 3 days कॉन्फरन्स आसले तेन्ना आमकां शिकयलां वॉट इज BJP, हाव वी हॅव टू वर्क. ऑल दीस थिंग्स आमकां सांगलां. सो नाव जोसेफ सिक्वेरा वील वर्क विथ मायकल लोबो टू बिल्ड BJP इन कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी. सी, माझें कितें आहा, आय वील वर्क वीथ BJP, नॉट वीथ मायकल लोबो. क्लॅश ऑफ इंट्रस्ट जातलेशें दिसना. ना, कशें जातलें. जर तर एज अ सरपंच म्हाका तरी कितें लेटर फॉरवर्ड करूंक जाय, सो डेफिनेटली आय वील फॉरवर्ड द लेटर टू हिम वेदर ही डज द वर्क ऑर नॉट डज द वर्क. बिकॉज डायरेक्टली वी हॅव टू आमचें तरी कितें काम आसा जाल्यार, फॉर इन्स्टन्स म्हाजो मार्केट कॉम्प्लेक्स आसा, आय हॅव टू सेंड इट टू JSIDC, ओके, एंड CC टू द लोकल MLA. CC टू लोकल. आय मीन इट इज द नॉर्मल प्रॅक्टीस ना. हय, बट डजंट मेक अ डिफरन्स टू यू वेदर No. मायकल इज इन BJP, काँग्रेस, एनीवे. नो, इट डजंट मेक. तुका दिसता चूक जाली भाजपा जॉइन जालो बी म्हणून? कोण हांव? हय. ना, केन्नाच ना. केन्नाच ना. केन्नाच ना. यू आर हॅपी इन BJP. आय एम हॅपी इन BJP. सी, पळय, हांव जॉयन कित्याक जालो हितून BJPक तेंय तुका सांगता. जेन्ना मायकल काँग्रेसान आयलो तेन्ना आमी गिरीशाक सांगलेलें, गिरीश तूं तेका घेताय मरे, मायकल ही पार्टी इंकतलो, नाजाल्यार ही उतरां बरोवन दवर म्हटलें, आनी म्हाजें नांव तरी जो तो इंकिना जाल्यार म्हाजें नांव चेंज कर म्हणून सांगलेलें. ही उतरां तेका सांगलें हांवें. गिरीशाक सांगलेलें. गिरीश, मागीर तो दुसरो तो फुडें घालून जाता तो आमचो कोण दिल्लीसान चिदंबरम आनी दिनेश गुंडकर, तांकां सगल्यांक सांगलां हांवें म्हणलें तुमी कितें केलां तेजे सगळें तेणेन तुमकां कितें दिलां हांवें पळोवंक ना म्हणलें. बट आमकां अशें करप निमाण्या वखदार वीच इज कंप्लिटली रॉंग म्हणून सांगलें. ताणें कितें सांगलें मागीर गिरीशान? हांव गिरीश म्हणून लागलो, उगीत रावलो, जाप काडूंक ना मागीर.
ओगीच रावले ओगीच रावलो. कितें दिलां बी पण आमी आतां हेजे पयलीं अग्नील फर्नांडीसांचे कडेन उलयले ते म्हणटा की पयशे दिले म्हणून. सी हांवेनूय खूब आयकलां अशी वस्तू. हांगासर हांवें आयकल्लें की आमचे वर्कर्स कोण आहा न्हू ही एका शेकार खबरां वाडो व्हडलीं बॅगां पावयलीं एका मोटरान व्हरोन घातलीं. कोणाच्या दिनेश गुंडूराव आनी गिरीश येयल्लो ती. आतां कसलीं बॅगां ती म्हाका खबर ना. ती बॅगान कितें आहलें तें बॅगां आशिल्ली बॅगां आशिल्ली. भितर कितें आहलें कितें तेका म्हाका कांयच खबर ना. कितें बुकूय आसूं शकता. हय हांवें बेश्टें एलिगेशन घालूंक जायना न्हू ताणें पयशे घेतले वो कितें केलें तें. पूण एकूच सांगलेलें हांवें तांकां बाबा जर तर तुमी ताका घेता न्हू तुमची पार्टी काबार जातली. वाय यू हॅड सेड दॅट? बिकॉज आय नो वॉट ही इज हू मायकल इज. आय नो तो ताका दुसऱ्याच्या ताका पार्टयेचें पडोंक ना ताका आपस्वार्थाचेंच पडलेलें आहा. तो बीजेपी आपस्वार्थाक जॉयन हय जाला. आपस्वार्थाक आयज इतल्यो घडामोडी जाल्या तेजे वयर त्या पासत ताणें आपणाचे हात पांय सोडले आनी तेंचे परतून तेंच्या पांयां पडलो न्हू. But you are in BJP because Michael was in Congress. Yes, That you have to admit. That's right. Exactly. Now Michael is in BJP and you don't want to go back to Congress. No. I am fine with BJP because now आतां पळय आनी कितलीं वर्सां उरलीं आमची पळोवंक अशें जाल्यार. आनी BJPन वच आनी एकदां काँग्रेसान वच. You are young enough for next I think 10-20 years That's to what contest. I feel. I am happy with what I have and what I am. So BJP is your final party. या आमकां हेजे भाशेन हें करूंक नाका पार्टी आनी उडकी मारूंक नाका. आय वॉज विथ काँग्रेस फॉर द लास्ट 40 years. For at least for 2 years I was not there because I joined दोन पानां. हय. रायट आनी मागीर आमी काँग्रेसाकूच आहले. UJDP join. UJP जॉइन जालो आनी मागीर हांव काँग्रेसानूच आसलो आनी आजून पासून आमी काँग्रेसान आहले फाटीं पासून. तेन्ना तो ताणें निमाण्या वक्तार आपणेन BJPन येयलो तेन्ना हांवें कितें केलें बाबा काँग्रेसान गेलो तेन्ना हांवें म्हणलें बाबा आमी काँग्रेसान रावन फायदो ना कित्याक हो मनीस हांव जाणा कितें तो. पण तू खबर आसलो तो BJPन येतलो म्हणून? ना म्हाका खबर ना. You only had told Girish that he is going to sell your party. Yeah, I and go. told him. So where you are supposed to go? No, I told him बाबा हो तरी तूं गिरीश तूं आतां ताका घेतला मरे तेन्ना तो BJPन सान तो काँग्रेसान येयला तेन्ना हांवें ताका गिरीशाक सांगलें गिरीश तूं हेका घेतलाय न्हू तुजी पार्टी इखिना जाल्यार म्हाजें नांव चेंज कर म्हणून सांगलें ताका. विकून खंय वतलो? हो BJPन येयलो परतून. मागीर तुका खबर आसलो तो येता BJPन? म्हाका खबर ना न्हू. आमकां ते आमचे कॉन्फरन्स जाला तेन्ना पासून सांगलेलें की तो ताका आमी ताका घेवचें ना म्हणून. ते दिवाडे कॉन्फरन्स जाल्या तेन्ना तेन्ना सांगलेलें आमकां. एक स्लोगन दिल्लें की भिवपाची गरज ना आनी कोणाक हाडचें ना म्हणून. आनी कोणाची गरज ना म्हणून स्लोगन दिल्लें. हय करेक्ट. आतां जर तर पार्टी जरी घेता आनी हें सांगोन जाल्यार आमच्यान पार्टयेचे वयर कितें म्हणूंक जाता. सो मिस्टेक कोणाची? आतां कोणानूच कांयच म्हणूंक जायना न्हू. पार्टयेची मिस्टेक म्हणूंक जायना. आतां तूं अशें सगळें यू आर वीथ BJP इज ऑल्सो बिकॉज नाल्यार तुज्या हांगा पॅनल पडपाक शकता कलंगूट सरपंच उरपाक शकता ना ही भिरांत आसा म्हणून? सी आमी BJP म्हणून पॅनल येवंक ना. आमचे लायक मायंडेड पिपल पळय एट लोकल लेवल आमचे पंचायत लेवल देर इज नो पार्टी दिस थिंग एफिलिएशन. तूं पंचायत तूं BJPचो म्हणून तूं टॅग ना ताका. इट इज नॉट नॉर्मल पीपल लायक हांव नॉर्मल खंय रुपेश एकलो नॉर्मल ओ सावयो म्हणून एकलो नॉर्मल मनीस आमी आमी निवडून वयता लोकांशीन वयता आनी निवडून येता. जर तर हांवें बरें काम केलें जाल्यार आमी निवडून येता. इट इज नॉट हो म्हाजो तो म्हाजो. हांव तुका सांगता जेन्ना हे लास्ट इलेक्शन जालें मायकल आख्ख्या गांवांक भोंवला. हांव फकत 3च वाड्यांनी भोंवला. म्हाज्या वाड्यान तो दुसरो गांवरा वाडो आनी सावता वाडो 3च वाड्यांनी भोंवला. तरी पूण आसतना म्हाजे 6 मेंबर येयले. कित्याक लोकांक हांगासर हांगा खूब त्रास केलेले पंचायत. एंटी मायकल फिलिंग्स आसा? या सगळे आहले. आतां जर सपोजडली हांगा बाय इलेक्शन जाल्यार मायकल पडपाचो BJPचेर? हय पडोंक शकता तो. BJPचेर? हय पडोंक शकता. पार्टी स्ट्रॉंग नासतना हांगा? ना पार्टी स्ट्रॉंग आहा. वर्कर उचामोळ जाल्या. वर्कर उचामोळ जाल्या. आतां हांव कसो उलयतां पळय
तू खूप कितें आडयता, तू फक्त 10% उलयता, 90% उलयना. हय तेच सांगता न्हू तुका. अशें हें खरें की जर मायकल बीजेपीचेर कॉन्टेस्ट केल्ले फाटल्या फावटी कलंगुटान जाल्यार तो पडटा आसलो म्हणून तो काँग्रेसीचेर गेलो आनी हेन्स ही वोन. या डेफिनेटली दॅट इज रायट वॉट यू आर सेइंग. म्हणजे काँग्रेस इज इन गुड पोझिशन इन काँग्रेस कलंगूट बरी पोझिशन आसली. असली काय आसा आसली आतांच जालें इलेक्शन. आतां कितें आहा न्हू, लोकांचें मन चेंज जातूच आसता आतां. लोकांकूय हीट येयली, म्हाजीय हीट येयली, बिकॉज फ्रॉम काँग्रेस आय वेंट टू बीजेपी म्हणून. तूं काँग्रेसीचेर उबो रावला येवपाचो. हय डेफिनेटली. सो काँग्रेस बिकॉज हांव सांगपाचें म्हणल्यार हांव हे फावटी बसपाचोच नासलो आनी हांवें चिंतलेलें हांव बसचो ना म्हणून. पूण जेन्ना बीजेपी येयले आनी तेणें सांगलें म्हाका तूं बस म्हणून, आमी तुका सपोर्ट करता, आमी तुका हेल्प करता, तेन्ना हांव बसला. आमी तीग जाण पळयले तेन्ना. हय. अगेन दीस क्वेश्चन आय हॅड आस्क्ड टू आग्नेलो ऑल्सो. देर इज लॉट ऑफ रिपिटेशन ऑफ क्वेश्चन. Correct. तुमी आग्नेल फेर्नांडीस आनी एंथनी मेंडोझा तिगूय तिगूय जाण एकठांय बरोबर जाल्ले. हय सारके. हय करेक्ट. आतां कितें म्हणटा ते की जोझफ सोड रे बीजेपी हेवटेन यो बी म्हणून. ना कोण काय म्हणना, आजून पासून कोणेन काय म्हणोंक ना. कोणें काय म्हणून काय म्हणोंक ना. ते सरप्रायज जाले आसतले जोझफ आजून बीजेपीन कसो आसा काय ना म्हणून. हांव बीजेपीनूच आहा. आतां कितें केलां हांवें हें डिसिजन घेतलां की हांव बीजेपी म्हणून. बीजेपी आमचे शिक्को बसलेलो आहा बीजेपी मॅन म्हणून. सो दीस इज युअर लास्ट पॉलिटिकल पार्टी. येस करेक्ट. म्हणजे आता फुडल्या 27च्या इलेक्शनाक झगडी तिकेटी खातीर जोझफ वर्सीस मायकल. कोणाक दिता तें जालें. जो तर पार्टी मायकलाक दिली तिकेट, सो मायकल फुडें गेलो न्हू. जो मागीर तर म्हाका दिली जाल्यार मायकलान म्हाका हेल्प करचो पडटलो न्हू. आनी मायकलाक दिल्यार तूं हेल्प करचो ना. अशें चिंतचें पडटलें न्हू तें. सार होय. युअर सेंटेन्स मायकलाक दिली मायकल फुडें गेलो, आपल्याक दिल्यार मायकलान हेल्प करचो पडटलें. सो इट्स टू अर्ली टू आस्क, बट मेळ्ळें समज तिकेट मायकलाक फुडारान जाल्यार यू आर गोइंग टू सपोर्ट हिम. बिकॉज पार्टी फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, पार्टी लेटर. ना पार्टी फर्स्ट. ना नेशन फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, पार्टी लेटर, देन इंडिविज्युअल. करेक्ट. मागीर नेशन फर्स्ट, बीजेपी कम्स लेटर. सो यू विल सपोर्ट मायकल पळय ताका पार्टी तिकेट दीत जाल्यार हांगासर कितें जालां, तो आपणाच्या फायद्याक लागून येयला. तो आपणाचेर कितें लोड येयला म्हणून त्या पासत तो हेतून येयला न्हू. नाजाल्यार कोण हिचे पार्टयेक कित्याक येवपाचो. लोड लोड म्हणजे तूं जाणाय कसली आडकां गेल्या PDAची, ODPची, प्रॉपर्टी घेतल्या, प्रॉपर्टी शेतां पुरल्या, हें सगळें कल्लास्तना खूब केल्या तेणें. केल्या म्हणटा सो केल्या आनी त्या पासत विश्वजीत राणेनूय बरें आपणाचे दवरलेले ते सगळे हेजेर एलिगेशन, म्हणजे सगळी प्रूफ आहा. पूण आतां कितें जालां हांव नको. आतां कितें जालां तें आतां माफ सगळें काय. आतां तूं जाणा, लोक जाणा. वी हॅव नॉट बीन टेकन दॅट मच इंटू कॉन्फिडन्स एट द टॉप लेवल. दॅट्स वाय. बीजेपी आपल्या कॉन्फिडन्सान घेवन ना. तुमकां विचारल्यार तूं सांगता घेवच नाका हाका म्हणून. हांव सांगपाचो ताका. तोय नाका, दिलायलाय नाका. ना दिलायला इज इन हांगा न्हू शोलीम. पूण ती आयल्यार जाता. पार्टी म्हणून विचारता तुका. आतां तूं शोलेच्या लोकांक विचारशी जाल्यार शोलचो लोक सांगतलो न्हू. बट एक बीजेपी पार्टीन दिलायला आसचें काय ना. म्हाज्यान तें डिसिजन घेवंक जायना न्हू. केदार आसचो काय ना. ते पळय ते दुसरी कॉन्स्टिट्युएन्सी पडटा. तेंचेर हांव कसो उलयतलो. Don't you at least believe कि Michael, who was actually only limited to Kalangut, after this election has grown into Sholim, Salgaon, Kalangut, ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तो ग्रो जाला. तो खूब ग्रो जावपाचो. आनी पॉप्युलरिटी वाडली ताची. पॉप्युलरिटी खूब वाडपाची. जर तर तेन्ना आमी 2014 वा 12 हांवें ताका हेल्प करूंक नासलो जाल्यार तो खंय आसपाचो. ज्या मनशाक तेणें ताका निवडून हाडलेलो त्या मनशाचेर तो हात उखलता. त्या मनशाक तो दादागिरी दाखयता. त्या मनशाचेर तो आडकान एलिगेशन घातली. ह्या मनशाक तेणेन गेले फावटी OBC केलो तेजो वार्ड, म्हणजे म्हाजो वार्ड जायना. मागीर आनी कितें आहा तें हो मनीस. बट इज पॉप्युलर. यू एटलीस्ट पॉप्युलर कसो. पयशे दिवन पळय लोक बीजेपीनूय तेन्ना ताका फ्री हँड दिलो.
ताका पयशे करपाचें मिशीन ताका दिलेलें, पिडीए दिलेली ताका, रायट. त्या पासून तो बीजेपीचेर पासून कोंत्र जालो मागीर. तो कोणाचो न्हू आयज, तो स्वार्थी, आपणाचोच तो, स्वताचो म्हणटा. स्वताचो म्हण दिसता. बट पॉप्युलर. पॉप्युलर म्हणूंक जायना तुका. तुका तुका कळटलें पॉप्युलर कहो कितें तो. आमदार आतां निवडून हाडटा तो. 6 म्हयने तुवें पळयलें तो पॉप्युलर आसलो. ऑपोजिशनान आसलो तो. सो सो वेन यू आर इन रुलिंग यू मीन टू से की तो पॉप्युलर आसलो तो. पॉप्युलर आशिल्लो. कलंगुटीक फायदो जातलो कळंगुटीक की आमदार रुलिंगान आसा. एवरी MLA सेज की डेव्हलपमेंटा खातीर आपूण जॉयन जालो. 10 वर्सां तो हांगा कितें करतालो जर पॉप्युलर तरी आसलो जाल्यार 10 वर्सां ताणें म्हाका कलंगूट कितें केलां तें दाखय. आमी बसून नासले, आमी एक जाप काडिनासले डेव्हलपमेंटाचे वयर वो कितें केलें. तूं म्हाका दाखयशी कितें डेव्हलपमेंट केला तो. तो फ्रॉम सेंट एलेक्स टू बॉम्बे पुलीस स्टेशन रोड तो हांवें रोड वायडनींग करून दवरलो पयलो. आतां तेजेर तो डांबर घातला. हे JSIDC दानीर, रायट. फुटसाल ग्रावंड घातला. तोय ग्रावंड आमीच केल्लो, हांवेनूच सगळें लेवलिंग केल्लें. ताणें फुटसाल ग्रावंड. आतां तरी पूण म्हाका बिलां येता आतां अजून पासून पंचायतीन. हें बील फारीक करूंक ना, तें बील फारीक करूंक ना म्हणून ते येता. पूण उद्घाटन व्हडलें जाल्लें. इवन तेजे स्नॅक्साचे पयशे फारीक करूंक ना. ती एकली बायल हांगासर येता पयशे फारीक करूंक. सो मायकेलान डेव्हलपमेंट कितें डेव्हलपमेंट जाला तूं म्हाका सांगशी. सो तुमी प्रेसवाले, तुमी म्हाका सांगशात कलंगूट कसलो डेव्हलपमेंट केला तो. ही 2 कामां सोडून आनी कितें डेव्हलपमेंट केला तर तूं सांगची म्हाका. सो तो रुलिंगान आसो ऑपोजिशनाचो फरक काय पडना म्हणटा. कितें कांयच पडना न्हू. आयज आमी बसून कित्याक बीजेपीन गेले, कित्याक आमी चिंतलें पयलें बाबा आमकां डेव्हलपमेंट जाय म्हणून. आनी डॉक्टर प्रमोदान सांगलें, फडणवीसान सांगलेलें आमकां, जोजफ तुजें कितें आहा न्हू डेव्हलपमेंट तें आमकां धाड, आमी करून घेता म्हणून. त्या हितून आमी फुडें गेले तेंच्या बरोबर, बीजेपी बरोबर गेले. सो पूण मायकेलाक तूं कितें कितें म्हणटा बीजेपीकूय पडटलें न्ही थंय. आतां प्रमोद सावंत हांवें कितें म्हटलें मायकेलाक आतां हांवें कांयच म्हणूंक ना. डेव्हलपमेंट करना म्हणटा तूं. डेव्हलपमेंट करूंक ना ताणें. म्हणजे तुजो सीएमूय डेव्हलपमेंट करना, तुका एक सांग, पर्रीकरांनी डेव्हलपमेंट 10 वर्सां तो आसलो जाल्यार कसलो डेव्हलपमेंट केला तो आमच्या लोकांक सांगून ना जाल्यार तूं सांग आमकां. हांव तरी म्हणटा ताणें कांयच करूंक ना. म्हाका इतली स्टोरी नासली कलंगूट. ना कालंगूट आसात ना म्हणटा तो सांगता ना पूण ओके. सो मायकेला खंय आसल्यार मायकेल सेम फरक पडना. Okay, so I'll end up because you already you have said everything. I'll come back to same thing again before we leave. Again, I'm asking you. First reaction कितें आशिल्लें when you first म्हणजे वतलो खबर आशिल्लें. जे दिसा कळ्ळें तुका की गेलो. What was your first reaction? Nothing. तो येयलो ना जाल्यार एकूच म्हणलें आमचें. हय आमी तुका खरें सांगता आमचें कांयच रिएक्शन नासलें. रोखडोच आमकां एमिसरी धाडलो हेडक्वॉर्टर्सान सांग की मायकल येता म्हणून. तो ते सायडीक येयलो, भितर सरलो. तुवें स्टेटमेंट केलो काल एका चॅनलाक की कोण सुसायड करपाक सोदता जाल्यार आपूण कितें हांव कितें करूं. तें सुसायड कित्याक म्हणटा तो. सुसायड जॉयनींग तो बीजेपीन जालो कित्याक पळय तेणेन आपणाक थंयसर तो मारलो म्हणून तो हांगासर सुसायड करूंक गेलो न्हू. थंयसर काँग्रेस आसतना आतां बीजेपीन ताका कितें केलें, हे सगळीं एलिगेशनां तेजेर घातलीं. PDA कितले कोटी केल्या ते, मागीर कितलीं शेतां पुरल्या ती, कितले दोंगर फोडल्या ते, कोणाक लायसन्स दोंगरां दिल्या ती, हे सगळें ते बीजेपीन तेजेर घातलेलीं एलिगेशनां. सो त्या पासून ते आपणाची कात सांबाळपाक तो हांगा येयला आतां. म्हणजे कोणें कितेंय केलें जाल्यार बीजेपी जॉयन जाल्यार मनीस निवळ जाता अशें म्हणटात ते हांव नको. तूं म्हणटा. पूण हांव म्हणटा कित्याक नाल्यार तो कित्याक येयलो आतां. So he is not committing suicide. He is living another life. हे सुसायड डेर तेणेन ती तर केल्ली सुसायड. पूण ताका आतां नवे जिवीत दिवपाक तो हांगा येयला आतां. नवे जिवीत दिवपाक. So you can't say joining BJP is not suicide. No. Joining BJP is new lease of life. New lease of life. ओके. देव बरें करूं जोसेफ बाय. ते आशिल्ले जोसेफ सिक्वेरा, सरपंच कलंगूट पंचायत. ते आमी इंट्रोडक्शन करतना विसरले सांगपाक. आनी हांगचे सद्याचे BJP लिडर. आमी ते लिडर म्हणटा, ते स्वताक वर्कर म्हणटा पूण BJP लिडर आनी BJPचेर हांगा कॉन्टेस्ट केल्लें इलेक्शन. ते म्हणटा की कितले जाले तरी पुणून हांगा पक्षाचेर परिणाम काय जावचो ना, पक्ष कार्याक आपूण वावरत रावतलो पूण मायकेला कडेन मात आपूण उलोवचो ना. कसोच उलोवचो ना म्हणटा.
लायफ टायम उलोवचो ना. नाका न्हू आमकां कित्याक जावं नाका न्हू ओके लायफ टायम उलोवचो ना. आनी मायकल हांगा आयल्या उपरांतूय म्हणटा ते की व्हडली डेवलपमेंट कामां करपाची आसा जाल्यार पयलीं करता आशिल्लो, आतां हांगा येवन डेवलपमेंट कामां करता तो एक्सक्यूज दिवपाक शकना. तुमी पळयतात अब एनकावंटर ऑन युअर फेवरेट वेबसायट www.goanewsup.com. चॅनल पार्टनर्स आर RDX गोवा, प्रोडक्शन पार्टनर्स प्रसाद देशपांडे मेथड, goaviolin.com. कीप वॉचिंग.